गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो घेवन आमी तुमच्या मुखार घेवन येता आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. नमस्कार, आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाचेर हांव प्रणिता रेडकर तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. सविस्तर खबरां आदी आतां नदर मारुया आयच्या मुखेल खबरांचेर. भर पावसान उदका खातीर तानेल्या तुयेच्या बोमवाड्या वयले लोक थळावो आमदार जीत आरोलकरान केली पंप हावजाची पळोवणी, केल्यो म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो. ताळगांवच्या शंकराच्या देवळान व्हडा उमेदीन मनयलो श्रावणी सोमार, लोकांनी व्हडा संख्येन केल्ली गर्दी. चिंतून दियात मत, मांद्रेच्या नागरिकांनी केले आवाहन. हर घर तिरंगा मोहिमेविशीं बायणाच्या विद्यार्थ्यांनी केली जागृताय, वास्कोचो आमदार दाजी साळकारानूय घेतिल्लो वांटो. आनी बुस्टर डोस घेवपा खातीर समाजीक भलायकी केंद्राचे चालू आसात यत्न, दिवचले जाल्ल्या वासिनीकरण मोहिमेक लाभलो बरो प्रतिसाद. आनी गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो ह्यो खबरो आतां विस्तारान. पेडण्या वाठारांत उदकाचो व्हडलो प्रश्न उप्रासला. तुया बोमवाड्या वयल्या लोकांक 8 दीस जाले नळाक उदकाचो थेंब लेगीत ना. त्या खातीर मोरजेचो आमदार जीत आरोलकरान तुया वाठारांतल्या पंप हावजाची पळोवणी केली. पळोवणी केल्या उपरांत पंप हावजाच्या कुशीक आशिल्ल्या उदकाच्या तळ्याची साठ्याचो उपेग थळाव्या लोकांक जातलो अशें जीत आरोलकरान सांगलां. उपरांत सांज मेरेन उदकाचो प्रश्न सुटावो जातलो अशें उदका स्रोताच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलें. नासलें का ते उदक खंय साठवतात उदकाचें, सो ते उदकान ते स्टोर जातात आनी ताका लागून आमकांय उदक आमी जर हे उदीक जर पळयलें, उदीक स्टोर पावसान केलें जाल्यार तेचो डब्ल्यू पळय आतां ही बांय कितले डीप आहा? ही 6 मीटर 6 मीटर. आमी हे 3-4 मीटर खोलायले जाल्यार जरा येवचें ना, मेळचें ना. चेक करचें पडटलें. तें जर तशें जाल्यार प्रोविजन जाता न्हू रे, 1-2 गांव इजिली सुट्टा देखून. ते फक्त सर आमकां एप्रिलच्या नंतरच करचें पडटा. एप्रिल पर्यंत आतां जर प्रोसेस स्टार्ट जाल्यार एप्रिलान काम करूंक मेळटलें न्हू. ते एक डब्ल्यूआरडीक सर सांगून ते ट्रिटमेंट करून डब्ल्यूआरडी हे स्थानिकांचे ते दी आहा म्हणणें आहा की हे जर खोलाय जाल्यार उदीक मेळटलें म्हणून. उदीक हे जर गावलें जाल्यार टेन्शन ना न्हू. हां, तूं हे मातशें प्रपोजल मूव करया. भारतीय सणा परबांक श्रावण म्हयन्यांत पवित्र स्थान दिल्लें आसा. ह्या म्हयन्यांत सात्वीक आहार आनी देव देवतांची भक्ती करपांत समाधान मानतात. श्रावण सोमाराक देव श्री शंकर म्हळ्यारूच साक्षात महादेवाक पुजतात. शंकरवाडी श्री शंकर देवस्थानांत आयचो सोमार व्हडा भक्तिभावान मनयलो. देवाची भेट घेवपाक लोकांनी बरीच गर्दी केल्ली. देवाचो अभिषेक करपा खातीर भक्तगण खासा दूद, बेलाची पानां, फुलां, फळां आनी उजवाती विकते घेतना पळोवपाक मेळ्ळें. श्रावणाच्या म्हयन्यान देवांक एक वेगळेच स्थान फावो जाता. तशें पळोवंक गेल्यार ह्या म्हयन्यान दर दिसाक एक वेगळें आनी खाशेलें अशें म्हत्व आसता. आयतार म्हणा, सोमार म्हणा वा मंगळार म्हणा, आयज सोमार म्हळ्यार शंकराचो दीस. देखून सगळे भक्तगण आनी खास करून शंकर भक्त देवळांनी तांची पुजा करपाक वयतात.
ह्या वेळार ताचो दुदान अभिषेक करतात, ताचे सगळ्यान आवडीचे म्हळ्यार बेलपत्री ताका दितात, ताका भेटयतात, ताची आराधना करतात आनी प्रार्थना करतात. मांद्र्या पंचायत वाठारांतली सैम सोबीतकाय तिगोवन दवरपा खातीर तशेंच गांवची सगळ्या वाटांनी उदरगत करच्या खातीर नितळ आनी शिक्षीत उमेदवारांक वेंचून हाडपाची गरज आसा. फाटल्या 5 ते 10 वर्सांन वेंचून आयिल्ल्या पंचां कडल्यान गांवाक धोको आसा. लोकांच्या म्हणण्या प्रमाण गांवांत बिगर गोंयकार व्हडा प्रमाणांत घुसल्यात, तांचे बेकायदेशीर वेवसाय वेव्हार वाडल्यात. ह्या खेपे मांद्रेच्या सुजाण मतदारांनी दोळे उक्ते दवरून मतदान करचे असो उलो मांद्रेच्या थळाव्यांनी मांद्रेच्या मतदारांक मारला. 10 ऑगस्टाक जावपी पंचायत वेंचणुकेक 5000 पेक्षा अधिक उमेदवारांनी भाग घेतला. जाल्यार गोंय विधानसभा अधिवेशना पयलींच काँग्रेसा मदीं पडिल्ली फूट जनते मुखार आयिल्ले वेंचणुकेक काँग्रेसच्या उमेदवारांक चडशीं मतां पडची ना हें थारायिल्लेंच आसा. जाल्यार दुसरे वटेन भाजप सरकाराचेर सुद्दां खुबशे लोक नाराज आसात. ह्या सगळ्याचो फायदो आरजी आनी आम आदमी पार्टी अशा न्यू पक्षाचो फायदो जातलो काय? लोक कोणाक मत मारतले, खंयच्या पक्षाक निवडून हाडटले अशे खुबशे प्रश्न पडिल्ले. जाल्यार ह्या सगळ्या प्रश्नाची उत्तरां फक्त आमकां लोकूच दिवपाक शकतात. जाल्यार चलात तर लोकांचे मत जाणून घेवया. चडशे आमच्या हो गांव जो आसा पळय तो सांस्कृतीक दृश्ट्या व्हडलो आसा, तशेंच ट्युरिजमाच्या बाबतीनूय मोठो आसा आनी ट्युरिजमाच्या बाबतीन खूब कळपा सारकें हांगासर आसा. एक बरो आमकां डोंगर आसा जुनशे सारको, एक बरो डोंगर व्हडलो आसा. थंय जर कितें बरो ट्युरिस्ट स्पॉट करीत जाल्यार भरपूर लोक येवपाक आसा आनी ताचे लागून आमचे जे गरीब लोक आसा तांकां कितें वेवसाय मेळोंक शकता. म्हाजी एक मागणी आसली सगळ्याच कडेन आनी गव्हर्मेंटाकूय म्हाजी मागणी आसा की ज्यो वाटो गांवांत आसा पळय पयलींच्यो पांय वाटो म्हणून त्यो रेगुलरायज करपाच्यो, सर्वे करपाचे आनी ते रेगुलरायज करून ते प्रोटेक्ट करपाचे. डोंगर आसात, फक्त ते डोंगर 70% उरलेले आसात, बाकी ते 30% गेल्ले आसात. आमचे धाकटे आमचे जे भुरगे जे आसा त्यांची फुडली पिढी जी आसा पळय तांकां सांबाळून दवरपाक आमचे कडेन आतां इतके वेळेला हे पंचायतीच्या मेंबरानच केले जाल्या. आमचं फक्त हे पर्यावरण सांबाळपाचें हे माझे एक काम आसा, म्हणजे माझी एक तांकां एक कळकळीची विनंती आसा. हे जे फीश मार्केट आहा ते एकी कडेन आसा आनी सेकंड थिंग जी फीश सेल आउट करता ती रस्त्या सायडीन बसल्या. म्हणजे हांगासरल्यानच कळटा की आमच्या पंचायतीच्या ह्या मार्केटाचेर कांयच होल्ड ना. आमी सगळ्यांनी म्हणजे आमच्या बुथावयल्यान चिंतपाक जाय की एक प्रॉपर कॅन्डिडेट ही इज वेल क्वॉलिफायड, ही इज नॉलेजेबल पर्सन, सो आमी तांकां सपोर्ट करपाचो आमी ठामपणे डिसायड केल्ले आसा. आमचो हो आशवे बेल्डाचो जो फूल रूट लायन आसा ते म्हाका तर खबर आसा की गेली 10 वर्सां ह्या रोडाचे ना प्रॉपर मेंटेनन्स ना कांयच कोणी केल्लें ना आनी हेचेर पंचायतीन सुद्दां हेचेर प्रॉपर लक्ष दिल्लो ना. सो म्हाका दिसता हे जे कोण सांगता की हो कॅन्डिडेट आमी अहें करतले तहें करतले ते प्रत्यक्षान जेन्ना आफ्टर इलेक्शन जातकीर ते कांयच जायना. फक्त ते तेंचो एक इंटेंशन कितें आहा तें हांव नकळो, बट जे आमी तेंचे कडल्यान एक्सपेक्टेड करता, जे सांगता आमी हे करतले ते गोश्टी जायना. आमचो फूल कोस्टल बेल्ट आहा तेच्या रोडाचेर आजून रिपेर आनी मेंटेनन्स कांयच जाल्लें ना आसा. पंचायत निवडणुकीचो निकाल 12 ऑगस्टाक जाहीर जातलो. आपल्या मतदारसंघातलो पंच आपल्या बरोबरच उरचो ह्या खातीर फाटले कांय दिसा साकून पक्षाचो आमदार आटोकाट प्रयत्न करीत आसात. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आशवेकर. हर घर तिरंगा ह्या उपक्रमा खाला जागृताय निर्माण करपाक वास्को सरकारी उच्च माध्यमीक शाळेन प्रभात फेरी काढली. ह्या वेळार वास्कोचे आमदार कृष्णदाजी साळकारान वांटो घेतलो. सोमारा सकाळी प्रभात फेरी सरकारी हायस्कूल बायणाच्या विद्यार्थ्यांनी, शिक्षकांनी आनी कर्मचाऱ्यांनी ही रॅली ध्वजांकीत केली. आमकां आमच्या घरांनी, शाळांनी, दुकानांनी आनी संघटनांनी झेंडो उबारपाची भांगराची संद मेळ्ळ्या अशें दाजी साळकारान ह्या वेळार सांगलें. सरकारान लोकांच्या देशभक्तीची भावना लक्षांत घेवन व्हड फुडाकार घेतला. वास्कोंतल्या वेगवेगळ्या शाळांतल्या प्रभात फेरयेची रॅली काडून हर घर तिरंगा उपक्रम आनी आझादी का अमृत महोत्सवाची जागृताय करतले अशें वास्कोचे आमदार दाजी साळकार म्हणटा. नमस्ते.
आज हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए हर घर तिरंगा वाला प्रोग्राम कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बाइना बास्को से। और हर घर तिरंगा लगे, ये जैसे इन्होंने अभी बताया है कि हर घर तिरंगा का प्रचार करना है। एंड हम सबका देशभक्ति का जो इच्छा थी हमेशा से कि हम हमारे घरों पे तिरंगा फहराएं, इस बार हमें ये मौका मिला है कि हम ये करें और इसीलिए हमारी कमाल। थैंक यू। हर घर तिरंगा असे खुबशे कार्यक्रम आमच्या देशा प्रती आपले प्रेम दाखोवपाक आमकां आज मेळटा। आमकां सगळें खबर आसतालें, पयलीं खबर आशिल्लें की आमकां इवन जाय जाल्यार आमकां नॅशनल फ्लॅग घराचेर लावपाक मेळनाशिल्लो, नाल्यार खंय लावपाक मेळनाशिल्लो, नाजाल्यार अमकेच वेळाचेर ताका देंवोवपाक जाय आशिल्लो। पूण खंय तरी आज सरकारान सगळ्यांची भावना जाणून घेवन खंय तरी आमकां सगळ्यांक एक चान्स दिला की खंय तरी आपल्या घरार, आपल्या आस्थापनाचेर, आपल्या दुकानाचेर, आपल्या स्कुलाचेर नॅशनल जो फ्लॅग आसा तो 3 दीस आमकां दवरपाची एक संद दिल्या। आपले प्रेम देशा प्रती दाखोवपाची आमकां एक संद दिल्या आनी ताचो फायदो सगळ्यांनी घेवचो। आज ही स्कुलाची प्रभात फेरी आसा, फाल्यां सेंट जोसेफ स्कुलाची आसा, अशें सगळ्या कडेन एक अवेरनेस करपाचें की आमी आझादी का अमृत महोत्सव ह्या वर्सान आसा, हर घर तिरंगा हाजें अवेरनेस करपाक तातूंत खंय तरी देशा प्रती आपलें प्रेम दाखोवपाची जागृताय करपाची एक हें आसा, मोहीम आसा। पात्र आशिल्ल्या सगळ्या लोकांक बुस्टर डोस दिवच्या खातीर दिवचल समाजीक भलायकी केंद्राचे यत्न चालू आसा अशें भलायकी अधिकारी दोतोर मेधा साळकर हाणें सांगतानाच फ्रंटलायन वर्कर्स आनी सरकारी कर्मचारी हो डोस घेवपाक फुडें येनात अशी खंत उक्तायल्या। गांवगिऱ्या वाठारांनी मात समाधानकारक प्रतिसाद मेळटा। आतां मेरेन 1,500 लोकांनी बुस्टर डोस घेतला अशी म्हायती दोतोर साळकर हाणें दिल्या। सध्या हे बुस्टर डोस फ्रॉम 18 इयर्स टू 59 इयर्स आमकां खूब कमी घेतात अशें दिसून आयलां। पूण आमी खूब सॅटलायट वॅक्सिनेशन सेंटर्स केला, म्हणजे आतां हॉस्पिटलान आमी करताच, पण आमकां रिस्पॉन्स हॉस्पिटलान कमी दिसलो। सो आमी एट वन गिवन डे वी आर डुईंग सॅटलायट हे म्हणटात तशें वॅक्सिनेटेड सेंटर्स एंड घर घर दस्तक तशें आमी सगळ्याक करता। सो आमकां रिस्पॉन्स तसो बरो मेळ्ळा। फॉर एग्जाम्पल आज ती मार्केटान गेल्या आनी बस स्टँडा कडेन गेल्या आनी काल आमी हांगा गेल्ले, स्कुलांनी बी गेले। सो आमकां दिसाक 200च्या वयर जाल्या। पयर आनी आमकां 470 जाल्या, तशें आमचे 1,500 सुमार जाल्या सद्या 15 तारखेच्यान घेतले जाल्यार। आनी आतां आमी आनी परते इंटेन्सिफाय करता। पण हांव सगळे गव्हर्मेंट सर्वंट्स आनी फ्रंटलायन वर्कर्स तांकां सांगूंक सोदता की तांणी पयलीं घेवंक जाय न्ही, कित्याक पयलो डोस आमी ते फ्रंटलायन वर्कर्स आनी हे म्हणून हेल्थ कॅर वर्कर्स म्हणून आमी तांकां पयले दिल्ले, कित्याक ते फ्रंटलायनीन आशिल्ले म्हणून। पण आतां ते 2 डोस घेवन हे कशें करता थकिल्ल्या भशेन बुस्टर डोस घेवंक शकना। सो इफ यू गेट 100%, एटलीस्ट इन माय हॉस्पिटल आय हॅव गिवन एवरीवन, फक्त कोणाचो दीस जावना जाल्यार आमी दवरल्या। भौशीक बांदकाम खात्यान अभियंत्यांची 50% पदां रिती आसात। मनीसबळ उणें आसात जाल्यार कामां जातली तरी कशी अशें मंत्री निलेश काब्राल विचारता। राज्याचे मुख्य सचिव खात्याचे सचिव आसात, तांचेर कामांचो ताण आशिल्ल्यान खात्याच्यो फायली तश्योच आडखून पडल्यात। ह्या विशीं आपण मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतलो, गरज पडल्यार नव्या सचिवाच्या नियुक्ती विशीं निर्णय जावं येता अशेंय काब्राल सांगता। एक्झिस्टिंग स्टाफ आम्ही मेंटेन करून ते करपाचो प्रयत्न करता, पूण ताका इतले त्रास जाता म्हाकाय कळना। सो हांवें रिक्वेस्ट केला स्टाफाक काम करपाक जाय। 400 इंजिनियर PWD ना, तुम्ही समजू शकता कशें पाडें ते काम करतात। सो समहाव वी आर मॅनेजिंग वॉट एवर वी आर देयर, बट इट इज नॉट इजी। आनी ताका लागून खुबशे त्रास जाता। सो वी फायंड आउट अ मेकॅनिझम कशें करपाक जाय। सिवरेज 400 इंजिनियर शॉर्ट, यू कॅन इमॅजिन गोंयांत पडले येदेशे आपले टोटल इंजिनियर आसतले म्हाका दिसता ऑल पोस्ट पुट टुगेदर 750 आसतले, तितले 400 ना म्हणून सांगता। पूण ऑलमोस्ट 50% आमचे इंजिनियर ना काम दिलाय ते काम करपाक, ते उरनाल्ल्यो। आमचे चीफ सेक्रेटरी खूब कामां असल्या कारणान ते थोडे फायले वता, पण उरलेला आतां दिल्ली आसा, फाल्यां येतलो। फायले खूब पेंडींग आहा, अलोवेरा उदक काडपाचें, हें करपाचें, तें खुबशें उरल्या। फॉलो करून घेता, नाजाल्यार मागीर सीएमाक सांगून मागीर सेक्रेटरी लेवलाचेर चेंज करूंक पडटलो। कित्याक अल्टिमेटली PWD सेक्रेटरी आसा इज शुड बी व्हेरी प्रोएक्टीव। फायल शुड बी ऑन अ डे टू डे बेसीस। हांव म्हाजे कडेन फायल केन्ना उरना,
फुडले जाल्यार डिस्कशनां उरतल्यो आपय तो दुसरे दिसांनी क्लियर करतलो. सो म्हाजे कडेन फायली पावपाक जाय न्ही, म्हाजे कडेन फायली सेक्रेटरी कडल्यान येता. सो मातशें डिले जाता वयर सकयल. सो टेक इट अप. फाल्यां सेक्रेटरी येतलो उलयतलो सर. प्लास्टिकाचो वापर बंद करात, सैम सुरक्षीत दवरात अश्यो घोशणा दीत सोमारा दिसा दिवचले शारांत विद्यार्थ्यांनी रॅली काडली. पालिकेन घडोवन हाडिल्ल्या ह्या रॅलीन शांतादुर्गा, राधाकृष्ण, आवलेडी आनी सरकारी शाळांचे विद्यार्थी वांटेकार जाल्ले. पालिकेचे मुख्य अधिकारी कबीर शिरगांवकर हाणें घोशणा दिल्या उपरांत रॅलीक सुरवात जाली. ह्या वेळार नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, उपनगराध्यक्ष सुखदा तेली, विजयकुमार नाटेकर आनी हेर नगरसेवक तशेंच शिक्षक वांटेकार जाल्ले. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हॅज बॅन्ड सिंगल यूज प्लास्टीक. सो हेज्या खातीर लोकां मदीं खुबशी अवेरनस करपाची गरज आहा. सो एज पार्ट ऑफ दॅट आयज चिल्ड्रन ऑफ बिचोलेम, डिफरंट स्कूल्स ऑफ बिचोलेम have participated in this rally to create awareness among the general public on the adverse effect of single-use plastic. Different single-use plastic कितें आहा तेंय तांकां लोकां मदीं पावयतले and they will pass on this message to the general public. आनी आतां पळोवया भारताच्या 75 वर्सांच्या गौरवशाली प्रवासांतली कांय खाशेलपणां. क्रांतिकारांनी स्वातंत्र्य लढ्यात आपली जीण ओपली आणि 15 ऑगस्ट 1947 दिसा भारताक स्वातंत्र्य मेळ्ळें. उपरांत स्वतंत्र भारतांत शेतकी, सामाजीक वावर, शिक्षण, उद्देग, भलायकी, विज्ञान, तंत्रगिन्यान, संरक्षण, कला, साहित्य, संस्कृताय ह्या सारख्या वेगवेगळ्या मळार नेटान वावर सुरू केलो. भारताच्या 75 वर्सांच्या गौरवशाली प्रवासांतली कांय खाशेलपणां आमी तुमचे मुखार हाडटात. 1 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट मेरेन आयच्या भागांत पळयात 1982 ते 1986 मेरेनची भारताची वाटचाल. 12 जुलै 1982 दिसा नाबार्ड म्हळ्यार राष्ट्रीय शेतकी आनी ग्रामीण विकास बँक ह्या मुखेल बँकेची स्थापना जाली. नाबार्डान राज्य सरकारांक दीर्घकालीन रीण दिलेंच, पूण तेच वांगडा शेती, लघु उद्देग, ग्राम उद्देग, कुटीर उद्देग, हस्तकला आदी क्षेत्रांच्या उदरगती खातीर लेगीत आर्थीक आदार सुरू केलो. स्वतंत्र भारतांतल्या तरणाट्यां मदीं विज्ञान विशयक नदर विकसीत जावची आनी तांची जिज्ञासा वाडची हे खातीर जवाहरलाल नेहरू हांच्या कल्पने प्रमाण 1982 वर्सा मुंबईत नेहरू सायन्स सेंटर उबारलें. विज्ञानात रुची आशिल्ल्यां खातीर ही एक कार्यशाळा थारची देखून नामनेचो वास्तुशास्त्रज्ञ अच्युत कानविंदेन हाणें खाशेले तरेन ह्या वास्तूची रचणूक केली. 15 ऑगस्ट 1982 सावन भारतात पयलेच खेपे दूरदर्शनाचेर रंगीत कार्यक्रम प्रसारीत जावपाक लागले. हम लोग, ये जो है जिंदगी, करमचंद, नुक्कड, मालगुडी डेज, बुनियाद, वागळे की दुनिया, टिपू सुलतान आणि उपरांत रामायण, महाभारत ह्या सारख्या सिरियलींनी दूरदर्शनाची लोकप्रियता मळबापर्यंत पावली. ज्या साम्राज्यवादी इंग्लंडान भारताचेर राज्य केले त्याच इंग्लंडातलो दिग्दर्शक रिचर्ड एटनब्रो हाणें दिग्दर्शीत केल्लो गांधी हो चित्रपट 30 नोव्हेंबर 1982 दिसा प्रदर्शीत जालो. संवसारीक पावड्यार लोकप्रिय जाल्ल्या ह्या चित्रपटाक लागून महात्मा गांधीची राजकीय कारकीर्द आनी विस्मृतीत वचपाक लागिल्ले तांचे व्यक्तिमत्व देशांत तशेंच परदेशांत लेगीत पावले. 19 नोव्हेंबर ते 4 डिसेंबर 1982 मेरेन दिल्लीत पयलो आशियाई खेळ म्हळ्यार आशियाडाचें आयोजन केलें. 21 खेळ आशिल्ले हे सर्तीत आशिया खंडांतल्या 33 देशांतल्या 4595 खेळगड्यांनी वांटो घेतिल्लो. हे सर्तीत चीनाक सगळ्यांत चड पदकां मेळ्ळी. दिलीप कुमार आनी अमिताभ बच्चन हांच्या अभिनयाची जुगलबंदी आशिल्लो शक्ती हो हिंदी चित्रपट 1982 वर्सा प्रदर्शीत जालो. शोले उपरांत रमेश सिप्पी हांणी निर्मीत केल्लो हो चित्रपट बॉक्स ऑफिसाचेर तुफान लोकप्रिय जालो. 1983च्या ऑगस्ट म्हयन्यात इनसॅट 1B ह्या बहुउद्देशीय उपग्रहाच्या यशस्वीपणान प्रक्षेपण जालें. भारतातल्या दूरसंचार, दूरचित्रवाणी, रेडिओ आणि हवामान खात्याच्या अदमासात ह्या उपग्रहाक लागून क्रांती घडली. उपरांत इनसॅट 1C आणि इनसॅट 1D हे उपग्रह लेगीत यशस्वीपणान अंतरिक्षांत प्रक्षेपित केले. 14 डिसेंबर 1983 दिसा मारुती 800 गाडी भारतीय बाजारांत आयली. मारुती उद्योग लिमिटेड कंपनीन सुझुकी कॉर्पोरेशन ऑफ जपानच्या सहकार्यान तयार केल्ल्या ह्या ल्हान गाडयेन भारतीय उद्देगांत क्रांती घडयली. 25 जून 1983 दिसा कपिल देवाच्या भारतीय क्रिकेट पंगडान इंग्लंडातल्या लॉर्ड्स खेळामळाचेर वेस्ट इंडिजाक हारावन विश्वचषक क्रिकेट सर्त जिखली.
भारतीय क्रिकेट पंगडाच्या ह्या तेजस्वी यशाक लागून फुडाराक भारतीय क्रिकेटांत क्रांतिकारी बदल घडोवन हाडलो. रोदो या सांसारीक नामनेच्या शिल्पकाराच्या शिल्पकृतीचे ऑगस्ट रोदो हे प्रदर्शन 1983 वर्सा दिल्ली आणि मुंबय हांगा प्रदर्शित जाले. शिल्पकला, दृश्यकला आणि साहित्य हांच्या मदले नाते समजून घेवंक सोदपी कला मोग्यां खातीर हे प्रदर्शन एक अविस्मरणीय अनुभव थारलो. मुंबईतल्या टोलेजंग इमारतीची सुरवात 1983 वर्सा कांचनजंगा ह्या 28 माळी इमारती सावन जाली. नामनेचो वास्तुशास्त्रज्ञ चार्ल्स कोरेया हांणी साकारलेली आणि रचनात्मक सोबीतकायेंतल्यान आलिशान प्रत्यय दिवपी ही इमारत वास्तुशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांक एक प्रेरणा थारली. 1983 वर्सा चेन्नईत वेस्ट इंडीज आड जाल्ल्या 6व्या क्रिकेट कसोटी मॅचीत सुनील गावस्करान डॉन ब्रॅडमॅनाचो 29 शतकांचो सांसारीक विक्रम मोडलो. गावस्करान कसोटी क्रिकेट कारकिर्दीत 34 शतकां मारली. 13 एप्रिल 1984 दिसा ऑपरेशन मेघदूत या मोहिमे वरवीं भारतीय लष्कर आणि हवाई दळाच्या पंगडांनी सियाचीनाचेर घुरी घालून पाकिस्तानान एकठांय केल्ल्या सैन्याक धांवडावन सियाचीनाचेर ताबो मेळयलो. सियाचीन वाठारांतल्या सोनम हांगा भारतान 21,000 फूट उंचायेचेर बांदिल्लें हेलिपॅड संवसारांतलें सगळ्यांत उंच हेलिपॅड म्हणून वळखतात. दलित, आदिवासी आणि बहुजन कर्मचाऱ्यांचे फुडारपण करपी काशीराम हांणी 14 एप्रिल 1984 दिसा बहुजन समाज पक्षाची थापणूक केली. या पक्षान 1989 ते 2007 या काळात उत्तर प्रदेश विधानसभेत 13 जाग्यावयल्यान 206 जाग्यांचेर मजल पावयली. BSPची मायावती 1995 वर्सा उत्तर प्रदेशाची मुख्यमंत्री जाली. अमृतसरातल्या शिखांच्या पवित्र थळ आशिल्ल्या गोल्डन टेम्पलात आलाशिरो घेतिल्ल्या भिंद्रनवाले आणि हेर खालिस्तानवादी आतंकवाद्यांक काढून उडोवपा खातीर इंदिरा गांधीन 5 जून 1984 दिसा ऑपरेशन ब्लू स्टार सुरू करपाचो धाडसी निर्णय घेतलो. हातूंत भिंद्रनवाले हांचे सयत 492 आतंकवादी ह्या कारवायेत मेले. हे मोहिमेत लष्कराचे 70 परस चड सैनिक आणि कांय अधिकारी शहीद झाले. 2 एप्रिल ते 8 एप्रिल 1984 या काळात रशियेच्या सोयूज T-11 या अंतराळ यानांतल्यान भारतीय अंतराळवीर राकेश शर्मा हाणें अवकाशांत 7 दीस यशस्वीपणान भोंवडी केली. अंतराळांतल्यान आमचो भारत सारे जहां से अच्छा अशें सांगपी राकेश शर्मा भारताचो पयलो अंतरीक्ष यात्री थारलो. ऑपरेशन ब्लू स्टाराचो सूड घेवपा खातीर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हिची तिच्याच सुरक्षा रक्षकांकडल्यान 31 ऑक्टोबर 1984 दिसा हत्या केली. ह्या रक्तरंजीत सुडाच्या घडणुकेक लागून पुराय देश हाल्लो. ताचे उपरांत इंदिरा गांधीचो पूत राजीव गांधी भारताचो प्रधानमंत्री जालो. मध्य प्रदेशातल्या भोपाळांतल्या युनियन कार्बायड कारखान्यात 3 डिसेंबर 1984 दिसा विखारी हवा गळटेक लागून 20,000 लोकांचो जीव गेलो. 5 लाखां परस चड नागरिकांक कायम अपंगत्व आयले जाल्यार जायत्या जाणांची फुफ्फुस निकामी जाली आनी कांय जाणांनी आपले दोळे वगडायले. ऑपरेशन ब्लू स्टार खाला पंजाबातल्या गोल्डन टेम्पलात जाल्ले कारवायेचो बदलो म्हण कॅनडातल्यान खलिस्तानी आतंकवाद्यांनी 23 जून 1985 दिसा एअर इंडियाच्या कनिष्क ह्या विमानात स्फोट केलो. नव्या दिल्लीक येवपी हे विमान 31,000 फूट उंचायेचेर स्फोट जाल्ल्यान तातूंत आशिल्ल्या सगलेच्या सगळ्या म्हळ्यार 307 प्रवाशांक आनी 22 कर्मचाऱ्यांक मरण आयलें. 7 डिसेंबर 1985 दिसा बांगलादेशांत भारता सयत 7 देशांच्या सार्क म्हणल्यार साऊथ एशियन अँड रिजनल कोऑपरेशन संघटनेची थापणूक जाली. भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ, भूतान आणि मालदीव या 7 देशांनी अर्थीक, सामाजीक, विज्ञान, तंत्रगिन्यान आणि सांस्कृतिक मळार सार्का वरवीं परस्पर सहकार्याचेर भर दिलो. राजीव गांधी प्रधानमंत्री असताना पयलेच फावट 15 फेब्रुवारी 1985 दिसा संसदेन पक्षांतर विरोधी कायदो संमत केलो. पूण कायद्यातल्या दुबळ्या तरतुदींचो फायदो घेवन राजकारण्यांचे पक्षांतर चालूच उरिल्ल्यान 1989 वर्सा ह्या कायद्यांत दुरुस्ती केली. पंजाबातल्यान अतिरेकी संघटना फाफसूंक लागिल्ल्यान ताच्या फाटभुंयेर केंद्र सरकारान टाडा म्हणल्यार टेररिस्ट अँड डिसरप्टिव्ह एक्टिविटीज प्रिव्हेन्शन ॲक्ट हो कायदो संमत केलो. फकत दुबावाचेर आरोपपत्र दाखल करिनासतना कोणाकूय 6 म्हयने कादयेंत दवरप, न्यायालयाची परवानगी घेनासतना कोणाकूय अटक करप अशे जायते खाशेले अधिकार ह्या कायद्याक लागून सुरक्षा यंत्रणांक मेळ्ळे. देखून ह्या कायद्याचो जायते फावट गैरवापरय जालो. 23 एप्रिल 1985 दिसा सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या शहाबानो केसीचो निवाडो पुराय भारतांत गाजलो. मुसलमान घटस्फोटीत बायल शहाबानो घटनेप्रमाण पोटगी मागपाचो अधिकार आसा असो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयान दिल्या उपरांत भारतांत समान नागरी संहितेचो म्हळ्यार युनिफॉर्म सिव्हिल कोडाचो मुद्दो परतून चर्चेत आयलो.
1985 वर्सा राजीव गांधीन संगणकाच्या भागांचेर आयातीचेर व्हड प्रमाणात कर सवलत दिवपाचे थारायले. तशेंच 100% निर्यात करपी विदेशी कंपन्यांक भारतांत वेवसाय सुरू करपाक परवानो दिलो. देखून संगणक क्षेत्रांत क्रांती घडून फुडाराक भारतीय सॉफ्टवेअर उद्देगान व्हड झेप घेतली. सोव्हिएत रशियेचो अध्यक्ष मिखाईल गोर्बाचेव हाणें नोव्हेंबर 1986 भारत दौरो केलो. भारताचे तेन्नाचे प्रधानमंत्री राजीव गांधी आणि गोर्बाचेव हांचे मदीं अण्वस्त्र मुक्तीची कबलात जाली. ही कबलात दिल्ली जाहीरनामो म्हूण फामाद आसा. शेअर बाजार वयर सकयल जाता ते नेमान विशिश्ट पद्दतीन मेजपा खातीर 2 जानेवारी 1986 दिसा BSE इंडेक्स म्हणल्यार सेन्सेक्साची सुरवात जाली. भारतांतल्या 30 म्हत्वाच्या कंपनींच्या शेअर्सांच्या मोलांचेर आदारून सेन्सेक्साची गणना जावपाक लागली. जंय खंयच्याच देवाची मूर्ती ना, विधी ना, पुरोहित ना, धर्मगुरू ना, तरी लेगीत सगळ्या धर्मांतल्या लोकांक एकठांय येवन एकामेकांकडेन संवाद साधपाक येवचो देखून 1986 वर्सा दिल्लीत लोटस टेम्पल बांदलें. दिल्लीत ह्या देवळाच्या उक्तावण सुवाळ्याक 125 देशांतले सुमार 8,000 वेगवेगळ्या धर्माचे नागरीक हे वेळार हाजीर आशिल्ले. 1986 वर्सा तामिळनाडूच्या कावलूर हांगाच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ह्या वेधशाळेंत वैना बापू टेलिस्कोपाची थापणूक जाली. आशिया खंडांतली ही सगळ्यांत व्हड आनी बलिश्ट दुर्बीण अशें मानतात. भारताच्या शेतकी उत्पादनाची निर्यात प्रक्रिया सुलभ करपाच्या हेतान अपेडा ह्या प्राधिकरणाची फेब्रुवारी 1946 थापणूक जाली. आंतरराष्ट्रीय बाजारातल्या गुणवत्तेच्या निकषांचो अभ्यास करून अपेडान भारतीय शेतकी उत्पादनां खातीर निर्यातीचे निकष तयार केले. बिहारांतल्या बंदखणीत आशिल्लो मोस्ट वॉन्टेड आंतरराष्ट्रीय गुन्यांवकार चार्ल्स शोभराज हाणें 16 मार्च 1986 दिसा तिहार बंदखणींतल्यान नाटकीय रितीन पळ काडली आनी देशभर बोवाळ जालो. बंदखणीत जाल्ल्या एका पार्टींत ताणें अधिकाऱ्यांक न्हिदेच्यो गुळयो दिवन थंयच्यान पळ काडली. ताचे उपरांत 8 दिसांनी मधुकर झेंडे ह्या पुलीस अधिकाऱ्यांक सांपळो रचून चार्ल्स शोभराजाक गोंयांत अटक केली. भारताच्या 75 वर्सांच्या गौरवशाली प्रवासांतली आनीकूय खाशेलपणां 15 ऑगस्ट मेरेन गोमंतक TV खासात तुमच्या मुखार हाडटले. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव प्रणिता रेडकर तुमचो सगळ्यांचो निरोप घेता. गोमंतक TVच्यो आनीकूय खबरो लायव्ह पळोवपा खातीर लायक करात गोमंतक TVची फेसबूक पेज, तशेंच सबस्क्रायब करात गोमंतक TVचे YouTube चॅनल आनी पळयत रावात गोमंतक TV.